सेलेक्ट कमिटींग ती बील आउटडोर एडवर्टिजमेंट बील हांव आर्ग्यू करतालो तुमी चोयला असेंब्लीन आनी तेच प्रकार मागीर CM म्हाका एक्सेप्ट केलें सांगला ते हांव सेलेक्ट कमिटीन धाडटा म्हणून म्हाकाय सेलेक्ट कमिटीन घातला. आयज आमी दाखयलां की बील कितकोन लोकांचे विरोध बी आसा ती आनी कितकोन लोकांक त्रास जातले, लोकांचे प्रॉब्लम कितें जातले. एक बारीक एडवर्टिजमेंट पासून घालपाक एक परमिशन जाय पडटलो, पयलीं रजिस्ट्रेशन जाय, मागीर परमिशन जाय तो बोर्ड घालपाक आनी मागीर तो डिस्प्ले करपाक तेजे बोर्डा पासून परमिशन. आनी दाखयले पासून 1 लाख 1 लाख 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडटलो लोकांची. बारीक म्हणून पंक्चर काडटो ताका 3 लाखाचो फायन पडटलो 500 रुपयाच्या बोर्डाक. सो आमी म्हणलें कितें आनी कित्याक आनी ते म्हणपाक लागले हायकोर्टाचे ऑर्डरा प्रमाणे. हांवें म्हणलें हायकोर्टा ऑर्डर दाखय आमकां. हांव जाणा कितें हांव हायकोर्टान आशिल्लो तेन्ना ती हायकोर्टी ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स. ते व्हडले व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्सा पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयल्लो आनी एक्शन घेवपाक लागले. सगळे रस्त्या सायडीन सेटबॅक एरियान बांदपाक लागले. सो देखून हायकोर्टान सो मोटो कॉग्निसन्स घेयल्लो. आतां तो आउटडोर हांवें म्हणलां आउटडोर होर्डिंग्सा म्हणलो ते व्हडले बोर्ड्स तेजे तूं रेग्युलेट करता जाल्यार वी वील कॉपरेट वीथ यू फॉर ब्रिंगींग प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर द होर्डिंग्स. बट पंचायत आनी म्युनिसिपॅलिटीची पावर भायर काडपाचें न्ही, ते जोडटात तेंचे आसपा जाय. हांवें पासून आनीक एक दाखयलां तांकां. आतां लोक कितें म्हणटलो इतलें परमिशन रजिस्ट्रेशन एक चेंज करपाक डिस्प्ले चेंज करपाक झोक मार म्हणटलो ते एडवर्टायजराक दिया म्हणून. आतां एडवर्टायजराक तूं दित जाल्यार कितें जातलो, तो सगळें कंट्रोल करतलो. आमचें इलेक्शन हांवें तांकां सांगलां पासून इन द सिलेक्ट कमिटीन सांगलां फाल्यां पळय आमचें इलेक्शन येता आनी हांव वयता जाल्यार इलेक्शनाक बसपाक. आतां म्हाका बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट म्हाका आनी पासियन्स ना हें सगळें रजिस्ट्रेशन सगळें करपाक. आय विल हॅव टू गो टू द एजंट. तो म्हाका ना जागो ना बोर्ड ना म्हणल्यार हांव येलो कळ्ळें. नाल्यार एक बॅनर पासून घालपाक म्हाका झाडां भितर मोदें थिंगा नॉट अलावड हिंग नॉट अलावड सगळें जातलें आनी म्हगे एडवर्टिजमेंट नासतलें. दुसरे दितले चान्स एडवर्टिजमेंट घालपाक आनी कोणा मुगे ओपोनंटा 2000 चार्ज करतले म्हाका 20,000 चार्ज करतले आनी फकत एडवर्टिजमेंट घालपाक मुगे इलेक्शन एक्सपेन्सू काबार जातलो. मिटींग घेवपाक जाय आसना, चलोवपाक जाय आसना, मोटर यूज करूंक जाय आसना, सगळें काबार रावन थिंगाच. सो हांवें दाखयलो. मागीर हांवें सांगलां ती हायकोर्ट ऑर्डर तूं सद्दां हायकोर्टाचें नांव जाता. त्या म्हणल्यार हायकोर्टाक पावर ना सांगपाक कायदो येसो कायदो तेसो हाड म्हण. हांवें म्हणलो सुप्रीम कोर्टान करूंक जाता, हायकोर्टान फकत एनफोर्स द लॉ इतलें करूंक जाता. सो तुमी बेश्टे आमकां फटयनाकात की हायकोर्टान सांगलां. हायकोर्टान ऑर्डर दाखय म्हूण पयली कितें ती बेस ती हायकोर्टाचें खंय डायरेक्शन आहा आमी पळयतले आनी मागीर आमी फुडें वयतले. आनी सेकंड एक पॉलिसी आशिल्ली. हांवें म्हणलें पॉलिसी कॉपी दाखय आनी कोण ते मेंबर आसा ते म्हाका पळोवपाक जाय. एक कमिटी पासून आहा कितें म्हाका खबर आसा ही बील हाडली ती तो मनीस कमिटीन आहा तो फाटल्यान दारासून त्यो एडवर्टिजमेंट ग्रॅब करूंक सोदता. दीस इज अ बॅकडोर मॅन्युपुलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर एडवर्टायझिंग एजन्सी टू grab this, take control and do advertisement across Goa.